नॉर्मली आता एमपीटीचेर दीपक सरान उलयलां, फेडरिकान उलयलां. नॉर्मली कितें जाता, जे म्युनिसिपल ज्युरिडिक्शनान एमपीटी कितें करता जाल्यार कांय परमिशन घेयना, ते आमचे ऑपरेशनल एरिया म्हणटा आनी ओगी रावता. सो आमी वी आर रिक्वेस्टेड चेअरपर्सन एंड चीफ ऑफिसर, तुमी स्ट्रॉंगली यू रायट टू MPA बाबा आमचे कितें कायद्यान कितें बसता तेजें तुमी परमिशन कितें घेवपाचें हें करपा. नॉर्मली कितें जाता, MPD आतां स्पेशली इन माय वार्ड डस्ट पोल्युशन जाता, कोल पोल्युशन जाता, तेजें कांयच बेजिकली कांय ना, फक्त करता पूण एक्चुअली जाय कांयच ना. ताका तर हांवें CPक आनी COक हेजे पयलीं हांवें रिक्वेस्ट केली न्ही. टुडे ऑल्सो हांवें रिक्वेस्टेड की तुमी ताका स्ट्रॉंगली विचारात आनी कितें तरी जी एक्शन घेयात, प्रत्येक फावटी दोळे धांपून वगी रावनाका. आनी बेजिकली कितें जाता, आमच्या म्युनिसिपालिटीन जे आमी रेजोल्युशन घेता प्रत्येक मिटिंगेन वी डिस्कस आनी एक इम्पॉर्टंट इश्यूचेर डिस्कस करता आनी तांकां सांगता की तेजें करचें म्हणून. ड्यू डेट जाता तरी म्युनिसिपालिटी सायलंट रावता, कांय तेजें एक्शन घेयना. सो तेजे खातीर आमी इवन लास्ट आमचे मिटिंगेन एक पे पार्किंग जाल्लें. दीस इज रेव्हेन्यू रिलेटेड मॅटर्स. तांकां बेगीन ते बेगीन निकालान काडा की पार्किंग जालें. एक म्हटल्यार आमची सिटी पार्किंग स्ट्रीमलायन जातली आनी सेकेंडली आमकां रेव्हेन्यू मेळटली. सो चेअरपर्सन सांगलें जर बेगीन आपूण सुटावो करतलो. परत आनी एक इश्यू आसलो आमचो बॅनर. कित्याक आतां सगल्यांनी बॅनर सगळ्यांक लावचे आनी सगळ्यांक विशीस दिवचे, पूण त्याच बरोबर आमकां म्युनिसिपालिटीक तेजो रेव्हेन्यू मेळचो. आनी रेव्हेन्यू आमी कितें जाता, तेजे एक हायकोर्टाचें एक डायरेक्शन आहा की सर्टन प्लेसीचेर तो लावपा जायना. सो आमी COक आनी CPक रिक्वेस्ट केला की तेजेर तुमी कितें तरी काडून एक प्लेस आयडेंटिफाय करा आनी जेणे करून की आमकां म्युनिसिपालिटीक रेव्हेन्यू म्हणून. आतां डिजिटल बॅनर एक व्हेकल जर घेवन गेले तेजे एक एवरी स्क्रीन डिस्प्ले येता, एवरी 3 मिनटाचेर एक येता. सो हेजे करून कितें आमकां रेव्हेन्यू मेळटलो की वी आर लॅकिंग बिहायंड फॉर रेव्हेन्यू, की आमची सॅलरी जायना. की आतां मातशें जाता कित्याक आमकां लास्ट SPCLचे फंड्स मेळ्ळा, पूण नॉर्मली लास्ट इयर जर तुमी एक नोट केले जाल्यार आमकां सॅलरी जायना. सो CPक आनी हेका आमच्या COक आमी रिक्वेस्ट केला जे रेव्हेन्यू रिलेटेड जे मॅटर आहा ते बेगीन निकाल काडचे, जेणे करून आमकां हेजो फायदो जावचो आनी आमकां जे लेबर ना तेजे खातीर आमकां खंय तरी हेल्पफूल जातलो. इवन आनीक चीफ ऑफिसराक हांव एक बरो एप्रिशिएट करता की तेणें ही इज व्हेरी स्ट्रिक्ट आनी हेजे गार्बेज मॅटराचे जे ब्लॅक स्पॉट आहा, स्पेशली इन माय एरिया जो फूल ब्लॅक स्पॉट आसतालो, तेणें एक बॅनर थंय बॅनर एक होर्डिंग केलें आनी तेजेर मेन्शन केलें की गार्बेज उडयत जाल्यार तरी एज पर कायद्यान बसता 2000 रुपीज फायन आनी फोटो अपलोड करपाचे. हितून कितें जालें, ऑलमोस्ट 75% म्हाजो तो एरिया क्लियर जालो आनी रिमेनींग 25% आमी वार्डानसून लोकां कडेन डिस्कस करून वी ट्राय टू गिव अवेरनेस. प्लस आमचो गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर जो डे टू डे कलेक्शन करता पळय, तो एक्चुली आतां पांचांक कितें नॉर्मली कोण लोक उठना आनी तो तसोच वयता, तांकां कोण दिना, मागीर तेच लोक म्हणजे करून ते थंय उडयता. सो आमी रिक्वेस्ट केला, चेअरपर्सन सांगला, आमच्या COकूय सांगला की तुमी कॉन्ट्रॅक्टर आपोवचे आनी ताका क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिवचे. जो गार्बेज कलेक्टर भुरगो आसता तो ताणें संग येवपाचें, जेणे करून सगळे मटेरियल ते कलेक्ट करपाचें आनी दिवपाचें, जेणे करून बरें सगळे कडून बरें व्हरपाचो प्रयत्न जातलो. MPTचो गेटीचो इश्यू आतां म्हयनोभर जालो आनी जे दिसा आमकां आमचें इनॉग्रेशन जालें ब्रिजाचें आनी नेक्स्ट डे आमकां फोन येयलो बाबा थंय इनलिगली कंपाऊंड आनी गेट येता म्हणून. आनी आमी इमिजिएटली हांव त्या सायटीचेर गेलो आनी त्या सायटीचेर वॉर्ड कावन्सिलर दिपकूय पावलो आनी हांवें थंयसर तें काम स्टॉप केलें. स्टॉप करतकूच हांवें त्या कॉन्ट्रॅक्टर सांगलें, तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणलो आपणाक MPTन सांगलो. हांवें म्हणलें बंद कर आनी त्या ऑफिसराक आपय म्हणून. आनी त्या ऑफिसराचो हांवें नंबर घेतलो. तो नंबर घेवन हांवें जेन्ना ऑफिसराक कॉल केलो, तो हांगा येवपाक तेणी इन्कार केलो आनी आपूण येना म्हणून पावलो. हांवें म्हणलें तो येना कित्याक येना म्हणलें, तूं इनलिगल कशें काम करता तें आपणाक तूं सांगना म्हणल्यार तुमची जे गाडये सायडीक घातले ते इनलिगल अशें तो उलयलो. म्हणल्यार इतलो रुटली उलयलो कित्याक तें आमकां आवडोंकूय ना आनी आमच्या कावन्सिलराकूय आवडोंक ना. पूण तेणी आमकां सॉरी मागचें म्हणून आमी ती मागणी केली, तेच्या मागीर कांयच जावंक ना. मागीर आमी कलेक्टराकूय विचारलें आनी कलेक्टरान तांकां लेटर केलें आनी त्या लेटराचेर काल तेचो आन्सर दिला म्हणटा. इवन ट्रॅफिकाचोय थंयसर प्रॉब्लम आसा. विज्युअल म्हटल्यार आतां लोक केन्ना थंयसर पास जाता आनी एकामेकाक दिसना गाडयो म्हणून तेचो इश्यू आसा ऑलरेडी. आनी आमी कावन्सिलान घेतला इश्यू कित्याक बाबा तांकां लेटर करचें आनी ते आमी डॅमोलिश करचें म्हणून सगळ्या 25 कावन्सिलरांनी हें सांगलां. कित्याक तेणी
रोडाचेर ते दुरीक बांदला म्हणून. न्हू क्रिमेटोरियम म्हणजे कित्याक चडसो वास्कोचो प्रॉब्लम आसलो. फाटीं आमकां न्यूज येयल्लो बाबा रातचे 10-12 नंतर पासून बॉडी लासयता म्हणून. पूण एक्चुअली ते इनलिगल कित्याक आमचो प्रोसिजर आसा कित्याक ती तो जो मनीस डॅड जाला तेची डॅथ सर्टिफिकेट आमच्या गॅरेजीन दिवन आमी स्टॅम्प मारता. आमी जेन्ना स्टॅम्प मारता तेन्नाच त्या मनशान ते क्रिमेटोरियम भितर वचून ताका लासोवचो अशें आतां आयकून येयला बाबा. विथआउट इन्फॉर्मेशन हें आमचो स्टॅम्प नासतना पासून बॉडी लासयता मोस्टली सड्याच्या भागाचेर. आमी तो आतां रजिस्टरूय मागयला आनी एनफोर्स जो कोण कॅरटेकर आसा ताका आपूण आमी स्ट्रिक्टली सांगतले विथआउट खंयची बॉडी लासली आनी घेतलो जाल्यार आमी वील टेक द एक्शन. कावन्सिलराक कॉन्फिडन्सान घेवपाचें अशें तुमचें कित्याक? आनी इवन हांवें सांगलां बाबा रातचे कोण तर मेलो आनी थोड्या कशें हिंदू धर्मान कशें आहा बॉडी दवरना थोडे जाण म्हणून रातचेच करता जाल्यार हांवें सांगलां बाबा जो वॉर्ड कावन्सिलर आसा ताका फोन मारून तुमी कन्सर्न करून ती बॉडी तुमी लासूंक शकतात. इवन तो दाबोले पासून आसा जाल्यार थंयसरलो पंच जाल्यार सरपंचा पासून फोन मारलो आमकां जाल्यार आमी तेचे कन्सर्न करून ती बॉडी आमी लासूंक शकता. पूण विथआउट एनी कन्फर्मेशन तो कोणाक बेवारशी कसो तो लासोवपाक ते आमी दिवपाना. Actually, this was a budget meeting, but then दूसरे point आले which were very important and which affected Vasco. So basically, because of that, we decided to postpone a budget meeting to coming Wednesday. And हे जे points आले थोडे आलेले MPA जे हिंगा बायणा तेमी जे वॉल काडला गेट काडला ते विथ रिगार्ड्स टू दॅट इश्यू ऑल्सो द शिपयार्डान तेमचें काम चालू आहा शिपयार्ड दे आर डुईंग देर रुफींग वर्क ओवर दे. सो विथ रिगार्ड्स टू द जे बायणा जे काम हेमी केलां इनॉग्रेशन जाल्लें CM येयल्लो सगळे येयले इनॉग्रेशन जालें. नेक्स्ट डे MPTन एक थिंगा एक कंपाउंड वॉल घातलें आनी गेट घातली थिंगा which basically our contention was very simple. We understand there are central authorities, their security is there, but at the end of it, over here we are speaking on behalf of the people. So there was a letter made by Deepak Naik, who was the councillor. He even took an agitation over there. The chairperson himself had gone to the site. Correct. But our contention is very simple. What has been done is civil works, that is a wall and a gate, that is civil works. As far as that is concerned, the municipality has got a right, has got an authority to decide on whether that thing is legal or illegal. And obviously it is illegal because no permission has been taken. With regards to that, till date municipality has not taken any action. So today as a council, all 25 of us, whoever were present, we took a resolution stating that as far as our technical team is concerned, take necessary action. Of course, we had asked for demolition of that, but as per procedure, go as per procedure and follow the rules and take necessary action. That was as regards that. As regards shipyard also, their work is going on. They काम चालू आता. They putting up a huge roofing on top of their building. Earlier also there was an issue with regards to their occupancy. There was occupancy issued, part occupancy given by the municipality to them. Now at the present moment there is no valid license that they have at the moment. Without having a valid license, how are they doing that work? So we've asked as a council again, we told CO to ensure that work is stopped immediately. आमची बजेट मिटींग आसलेली आणि बजेट मिटींग आमी त्या पयलीं आमी 2-3 पॉयंट्स आनीक आसलेले ते पॉयंट्स इतले आसलेले की ती बजेट मिटींग आमकां पोस्टपोन करची पडली. हातूंत मेजर पॉयंट आसलेलो एक आमी तुमकां खबर आसा लास्ट टायम एज्युकेशन येयलेलें MPTन ती गेट घातलेली आनी कंपाउंड वॉल घातलेली आसा. तेजे आमचे म्युनिसिपालिटीचे लोक आमकां टिका करता आमी कांय एक्शन घेवंक ना म्हणून. स्पेशल आमच्या चेअरपर्सनान आमी ती मिटींग घेतल्या पण आमी थारायलां की जे वॉल आसा आमी ऑलरेडी आमच्या चीफ ऑफिसरान बरें काम केल्लेलें आसा की थंयसरलो ट्राफीक रिपोर्ट हाडलेलो आसा वेदर इट इज एक्सिडेंटल झोन काय कितें आनी त्या रिपोर्टा प्रमाणे तो एकदम म्हणजे डेंजरस वॉल आसा तेजेर इमिजिएट एक्शन घेवपाचें म्हणून फूल कावन्सिलान एक डिसिजन घेतलेलें आसा. चेअरपर्सनांनी चीफ ऑफिसर सांगलेलें आसा की तुमी ते जाता तितले बेगीन तुमी ते वॉल कंपाउंड वॉल मोडपाचें नोटीस धाडपाक दिता. इल्लिगल आहा पळय ताका नोटीस धाडपाकूच अशें ना. आमी थंयला की फूल डिसिजन घेतला की तेंच्यांनी इमिजिएट एक्शन घेवपाक जाय. सेकंडली जो मेजर पॉयंट आसलो म्हणटा पळय गोवा शिपयार्ड जे गोवा शिपयार्डान आमी लास्ट सुद्दां कावन्सिल मिटींग आमी रेजोल्युशन घेतलेलें. हांव उलयलो हांव डॅम अगेन्स्ट आहा गोवा शिपयार्डाचे जे करता त्या प्रमाणे ते करता पळय ते आमच्या वास्कोकारांक ते रॉंग करतात. आयज तेंच्यांनी एक बिल्डींग बांदलेली पार्ट ऑक्युपन्सी ताका दिल्लेली आनी कंप्लीशन जाल्या पण ताका मागीर ते कंपाउंड वॉल भितर आयज खबर आसा ते बॉटल नॅक आसा ती ते एक्सिडेंट जावपाक कितले ते लोक मेल्लेले आसा एक्सिडेंट जावन. सो ते वॉल कंपाउंड वॉल काडीत आसतना ते फुडलें काम चालू आसा. आयज तुमी वचून पळोवंक शकता वयर तेजे रूफ पण येदे व्हडले चॅनल तेजेर वयर येयल्लेले आसा आनी काम चालू आसा आनी ऑक्युपन्सी दिनासतना ते भितर ऑपरेशन करता.
भितर काम चालू आसा. सो तेंय आमी एमींग आनी चीफ ऑफिसराक इमिजिएट तेजे वचून इन्स्पेक्शन करपाचें आनी स्टॉपेज नोटीस धाडपाक जाय म्हणून. आमी खंयसरले आमकां एक ते डिफेन्स हितून पडटा किंवा नेवल हितून पडटा किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंट पडटा तेचेर आमकां वचपाचें ना. ते बरेंच काम करता आमी तेजें ऑब्जेक्शनूय हाडपाक ना. म्हणजे कितें आहा पळय तुमी कायद्यान करा. जेन्ना कायदो पळयता पळय तेन्ना ते समज आमच्या गोंयकारांक समज कांय कन्सिडर करिना जाल्यार आमी तांकां कित्याक कन्सिडर करपाक जाय. आयज MPA सुद्दां MPA चेअरमॅन एक कर्टसी ना ताका आमच्या चेअरपर्सनाक फोन करून कितें जालां काय एमिकेबली सॉर्ट आउट करपा लागून प्रॉब्लम. आयज आमी रस्ता रोको गेलो आसा, मोर्चा हाडलेलो आसा, आमी एज्युटेशन केल्लेलें आसा, कलेक्टराक दिल्लेलें आसा. आयज आमकां अशी पाळी येयलेली काय म्युनिसिपल कावन्सिलरांक रेजोल्युशन घेवचें पडलें चेअरपर्सनाक की तेंचेर एक्शन घेवपा लागून. हे मेजर इशू आसलेले आयज तेजेर आमकां आमी संपूर्ण एक्शन घेतलेलें आसा. आमी सगळे जाण कावन्सिलर मेळून ते एक्शन घेतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.